उंड्या रूपान रिपून हसारा साई सदा राखून तूं रावलाय पोडा मोगान सोम्या उंड्या रूपार लिपून हसारा साई सदा राखून तूं रावलाय पोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी आसा. उंड्या रुपार आजार आसा तो जेसू आमचे मदें ह्या घडये. जुवांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 1 म्हणटा, हांव सुतो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो, वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत दिवच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. मोगाचेनो तस्सू जिवीत असो उंडो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. जिवीत दिवच्याक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो मोगाचेनो. आनी ह्या जिविताच्या उंड्याक सिसांनी पेद्रोनी लक्षिल्ल्यान अनुभव केल्लो. आनी त्या देखून पेद्रो जेजूक म्हणटा, सोम्या कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तसो जिवीत असो वंडो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच आजार आसा. जीव वालता ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव सोम्याचे आजारपण ह्या घडी आमी बगया. मोगाचेनो आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो आजार आसा. त्या देखून आमी म्हणली, सरपडून तुका भक्तीन वंदिता, निजा देवा तुका आराधिता. त्या देखून आमच्या धोकल्यो बागावन ह्या सर्वेस्पराक, ह्या रचणाराक, ह्या सोडवणदाराक आमी आराधन करया, स्तुती करया. मोगाचेनो ह्या जेजून म्हणलें, कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सची येया, हांव तुमकां विशव दितां. हो जिवीत असो वंडो आमकां हर एकल्याक आपयता. मोगाचेनो ताच्या सरसी आपयता, ताच्या लागीं आपयता. मोगाचेनो जिवीत दिवचो उंडो मोगाचेनो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. ताचे जावन ती दैवीक सकत वालतेली लोक ताका आपडूंक उरडातलो. जो हांव लुका सोवांजेल अध्याय 4 वाक्य 40 आमी वाचलें जाल्यार हर एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी जी कोणाचे ताणें हात दवरले तांकां हर एकल्याक गूण जालें, बरी भलायकी मेळ्ळी. मोगाचेनो त्या सोम्याक आपडूंक तो लोक उरडातलो. तर ह्या घडये त्या सोम्याचे आजारपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत वो जिविताचो उंड्या रुपार हाजर आसा म्हणलें वळखताना ह्या सोम्याक आपडूंक, ह्या सोम्या सांगात रावूंक आमी वद्दाडया. मोगाचेनो उरडिया, सोम्याक लागीं येया, सोम्या सांगात आमी रावया आनी त्या जिविताच्या उंड्याक आमी म्हणया, आमचे सांगात राव सोम्या, आमचे सांगात राव. तुजो सांगात विशेष तरान ह्या आराधना वेळार आमकां दी. तुका आमी वळखून घेता, तुजी दैवीक सकत करपा ह्या घडये आमचे ते हर एकल्या ते वाळय म्हणून ह्या जिविताच्या उंड्याक आमकांच आमी समर्पण करया, स्तुती करया, आराधन करया. मोगाचेनो आनी दैवीक काकूल तुजी बोगली सोमी आमी वेंगेंत तुज्या घेतलाय पातकी आमी तरी आमकां हर एकल्याक ताणें वेंगेन घेतला. आमी पातकी खोटे तरी ताचे सांगात तो आमकां दिता. तर ताचे मुखार ह्या जिविताच्या उंड्या मुखार आमी सरपडया, ह्या जिविताच्या उंड्याक आमी नामान करया, आराधन करया. मोगाचेनो दैविका कुळत तुजी बोगली सोम्या आमी
वेगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आम्ही तरी कैरी काकूल तुझी बोकली सोम्या आम्ही वेगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आम्ही तरी सरबोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरबोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान होगळाप तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान प्रणिपात तुका सुमयान जेसू प्रणिपात तुका सुमयान हालेलुया 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 मोगळा सुमयान जेसू या उंड्या रूपार तू करूस आमच्या मध्ये आमच्या संगता हजर असा या घडये तुझे हजर पण आम्ही ओळखून घेता सुमी आम्ही तुका नामान करता आम्ही तुका दिन वाचता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका होगळाप दिता आम्ही तुका महिमा दिता सुमिया तो आमचो देव म्हणले आम्ही ओळखून घेता आम्ही सरपडून काळजान हांव तुका वंदिता नामान करता सुमिया जेसू या घडये सुमिया जेसू हांगासर तुझे मुखार सरपडलेल्या या सकट भाव भयणीक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता विविध माध्यमां मारिपाती आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका पावणाक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सुमिया हरी एकल्याचे तुझे खाकोल तिची नदर घाल सुमिया तुझ्या मोगाची दिश्ट घाल सुमिया तुझी दैविक सकत जे पिडेस्ता थंय वाडली सुमिया आज या घडये या पवित्र साक्रामेंतांत हांव तू जिविताच्या उंड्यात हांव तीच दैविक सकत आमकां बगूंक से सुमिया तुझ्या दैविक स्पर्शन आमकां बर सुमिया तुका आपणूक आमी ओरडाता भावार्ता सुमिया तुझे दर्शन आमकां दी सुमिया आमकां हरी एकल्याक आपोर सुमिया गुण कर सुमिया तुझे सक्तेने दैविक कृपेन सक्तेन आमकां बस सुमिया हरी एकल्याक अभिषेक सुमिया आमच्या संगत राव सुमिया जेसू आमच्या संगत राव सुमिया जेसू आमच्या संगत राव सुमिया जेसू आम्ही हरी एकली आमकां तुका समर्पण करता आराधन करता नमन करता स्तुती करता तुझो वैभव आमी गायता सुमिया कित्याक तू आमचो देव आमचो बळवंत देव म्हळ्यार आमी वळखून घेता सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू नमन तुका सुमिया जेसू स्तुती तुका सुमिया जेसू आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगचनो खावने तावनो तुवें कुर्सा पर्यंत सुमिया मोग तो केलोय आमचो वर्ते दायेन तुजो त्या देखून मोगचनो खावने तावन कुर्सा पर्यंत जल्माच्या त्या पहिल्या घडये तावन निमाणे घडये पर्यंत ताचे जिवीत संपूर्ण तरान आमचे खातीर समर्पण केल्लें आमचे खातीर अर्पिल्लें मोगाचेनो जुवांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गी देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गी ताच्या पुताक त्याग केलो आनी ताका लागून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाचो मोग आमकां उगडावप जाल्लो संकेत देवाचो मोग आमकां कळीत केल्लो देवाचो मोग आमकां दाखोवन दिल्लो देवाचो मोग आमकां अनुभव करूंक दिल्लो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी त्या लागून तूं जेजू जुवांव सोवांजेल जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 ते 12 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर जुवांव म्हणटा देव जावन आसा मोग मोग कसो देव म्हणलें जुवांव थंयसर ताच्या पत्रांत आमकां उगडापें करता त्या लागून आमचो देव मोगान बरोवन मनीस जाल्लो देव आमचो मोग करचो देव आनी त्या देखून खावणे थावन करसा पर्यंत ताणें ताचें जिवीत आमचे खातीर जरयलें मोगाचें आनी त्या देखून जेजून कितें म्हळें जसो हांवें तुमचो मोग केला जसो हांवें तुमचो मोग केलो जसो हांवें तुमचो मोग केलो कसलो मोग तो जावन आसलो विश्वासी मोग
तो जावन आसलो निस्वार्थी मोग, तो जावन आसलो त्याग साक्रिफिसाचो मोग, तो जावन आसलो आपणाचें बरेपण सांडून हेरांचें बरेपण आशेता तसलो मोग, तसलो मोग संपूर्ण आपणाक खाली केल्लो मोग आनी तसलो मोग जेजून आमचो केलो मोगाच्यान आनी तो मोग खावणे थावन कुर्सा पर्यंतलो मोग, तो मोग खावणे थावन कुर्सा पर्यंतलो निमाणे घडये पर्यंतलो तो मोग मोगाच्या भवन आनी भयणीनो द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 9 म्हणटा सर्वेस्पर तुजो खरोच देव म्हूण वळखून घे, तो विश्वासी देव तसो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ही वाक्य एक घडी म्हज्या सांगाता म्हणा मोगाचे न्हू. सर्वेस्पर तो देव खरोच देव सर्वेस्पर तो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घे, म्हणून वळखून घे, तो विश्वासी देव तो विश्वासी देव तसो मोग करतल्यांक तसो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक आणि त्याचे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. आणि आपलो सल्लो सांबाळटा. परतून एपडी म्हणया मोगाचे न्हू. देवाचो मोग अनुभव करून देवाच्या मोगाची सकत आमी नियाळ करून देवाच्या मोगाक आमकां समर्पण कर. परत एपडी ती उतरां म्हणया सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घे, म्हणून वळखून घे, तो विश्वासी देव तो विश्वासी देव तसो मोग करतल्यांक तसो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक आणि ताचो उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आनी आपलो सल्लो आणि सांबाळता. आपलो सल्लो सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचेनो जुवांव सोवांजेल अध्याय 15 वाक्य 9 ते 3 म्हणटा परत जसो बापान मुजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. बापान मुजो केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हणलें जेजू आमकां समजयता मोगाचेनो. आनी किर्तन 36 वाक्य 5 म्हणटा तुजो मोग सर्वेस्परा मोळाब पर्यंत पावता आनी तुजे विश्वासीपण कुपा पर्यंत. तुजो मोग सर्वेस्परा मोळाब पर्यंत पावता आनी तुजो विश्वासी मोग कुपा पर्यंत पावता. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू. एक घडी आमचे आमी नदर घालया मोगाचे न्हू. कितलो विश्वासी मोग मोगाचे न्हू, कितलो व्हरतो मोग तसो खवणे थावन कुर्सा पर्यंत ताचे जिवितांत एकच शब्द मोग आनी मोग मात ताणें केलो. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. एक घडीभर त्या देवाचो मोग आमी अनुभव करया. त्या सोमयाक आमी थँक्यू म्हणया मोगाचे न्हू. अर्गां दिवया. ताणें मोग केल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा मोगाचे न्हू. तसोय मोग आमी करया. सोमयाक आमी सांगया खावणे थावन कुर्सा पर्यंत म्हजो मोग केलो तुवें. आजुनूय तूं म्हजो मोग करना साय. हांवें तुजो मोग करता सोमया, हांवें तुजो मोग करता. म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता. सोमयाक सांगा मोगाचे न्हू. आनी तुमचें जिवीत ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा आसा तशें हाडा, समर्पण करा मोगाचे न्हू. कितलो व्हरतो मोग तो, कितलो अपरिमीत मोग तो. त्या देखून तें गीत आमी गावचें कितलें अपुर्बायचें. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना. कितलो अपरिमीत मोग तो, कितलो स्वादीक मोग तो, कितलो व्हरतो मोग. खावणे थावन कुर्सा पर्यंतलो मोग. त्या मोगाक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. त्या मोगाक आमकां आमी समर्पण करया.
तो मोग आमी साकिया अनुभव करिया तुका जल्म दिल्ली आवय सांडीत तरी वा पावणो दिल्ली आवय सांडीत तरी हांव तुका सांगचो ना हांव केदीस सांगचो ना कितलो व्हरतो मोग कितलो अपरमीत मोग आमी ते गीत आमी गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना अपूर्वसो तो मोग हें गीत आमी गायतना सोमयाचो मोग आमी आमचे भितर साकिया अनुभव करया मोगाचे न्हू आमी कितलीं बागी आज मनीस संवसारान मोगाक आशेता ताणेता त्या मोगाक धांवता सोदून पण आमी सोदून वसा जाय म्हणना तसो सोदून आमकां येता आनी तसो मोग आमचे थंय हर एकल्या थंय वालता अपरमीत मोग तो ते देखून त्या मोगाचो अनुभव करून तो मोग साकोन हें गीत आमी गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीत मोग Jesuso अपरमीत मोग Jesuso अपरमीत मोग तरनासलो उंचायेक मेळनासलो जेजुसो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली दयामया असली दयामया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली दयामया जेजूची दयामया जेजूची दयामया गडनासली उंचायेक मेळनासली जेजूची दया माया असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान तरनासले गडनासले उंचायेक मेळनासले जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो कष्टा वेळार दुखा वेळार आमचो सोमी आमच्या संगात रावता आनी त्या घडये तसो मोग एक विचित्र एक विशिष्ट मोगाचे न्हू म्हाका एक घडीत उडास येता थोडे दिसा आदीं एक मानिस्त म्हजे लागीं उलोवंक आयलो ताचें जिवीत आयकतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडलीं आनी न्हय ताचे कश्ट वा ताचे कश्ट वा पिडा ताणें भोगले ते चिंतून न्हय बगार कशें देवान तसो मोग ताचे थंय वाळयल्लो आनी ताच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार देवान ताका कशें सोलोवन व्हेल्लें गी म्हणलें तें एक अपूर्वेचें निदर्शन मोगाचें न्हू वो एक आमचो कातोलीक भाव एका कुटुंबांत जियोन आसलो जायतीं वर्सां वावर कश्ट कान केल्लें आनी ताच्या उपरांत लग्न जालो लग्न जावन एका म्हयन्यान घालपाक गेलो ताचे पतीन गांवांत आसली आनी ती गुरवार आसली आनी ताच्या उपरांत भुरग्याक जल्म दिलो आनी भुरग्याक जल्म दिवन भुरगें 6 म्हयन्याचें आसतना एक भिरांकूळ घडीत ताच्या जिवितान घडलें घरा बापूय सुनेक मांव आसलो आनी ते सून आसलें भुरगें 6 म्हयन्यान वो घोव बायल्या गांवांत काम करतलो आनी त्या एका राती कोण म्हणलें आजुनी ताणें सोदून काडूंक वचोना कित्याक ताची काणी दुसरीच आसा पूण ते एका राती त्या घरा भितर कोणींगी सरो न्हू त्या स्त्रियेक मारन 6 म्हयन्याचें भुरगें तिच्या बगलेक न्हिदोन आसलें तिच्या मांड्याक मारन सगळें मांडो पुटोवन घाल्लो रगत व्हालतलें आनी कित्याक की ह्या बापायक जाग जाली आनी तो उठलो उठोवन सून कालें करता वा भुरगें कालें करता म्हणून तिळूंक येताना ताका रगत दिसलें आनी ताणें बोबो घाल्यो बोबो घालून मागीर सेजारच्यांक आपयलें आनी ताच्या उपरांत आस्पत्रेक काणगून दवरलें आनी आस्पत्रेन वचून सांगलें तें पडोवन मार जालो म्हणून आनी उठावटी गांवाक घोव आयलो आनी ताच्या उपरांत ताका स्टीच घाले वखद जालें आनी ताच्या उपरांत आस्पत्रेन थोडे दीस आसाचे पडले घरा येयलीं जाल्यारय तो दादलो परगांवांत गांवाक वेताना ताचे थंय आसलीं ती परीकपणाची चिन्नां कोणें केलें कितें केलें ताका कळीत आसलें कित्याक म्हळ्यार जाग्याचे लाबडे आसले थंयसर ताच्या शेजारच्यांनी मस्तू थंय उपाद्र तांकां हाचे पयलीं दिल्लें आसलें कोणें कितें केलां म्हण ताका कळीत आसलें आनी परीकपण घेजय तांकां नाश करी जाय म्हळ्यार चिन्मान तो आयिल्लो मोगाचें न्हू पूण तो म्हणटा ताच्या जिवितांत तो देवाचो मोग मेटा मेटा म्हळ्यार वाडलो आनी एक दीस ताका एक ताळो आयकलो खंय वच इगर्जेक आनी तक्षणा तो इगर्जेक बायसन गेलो खंय ताच्या फिरगजीच्या इगर्जेक गेलो खंय थंय वचून मागलें दिंबेर पडलो आनी परत तो म्हणटा एक ताळो आयकलो तुका फारीकपण जाय गी तुका फारीकपण जाय गी आनी त्या घडये तो म्हणटा इगर्जेक गेल्ल्या वेळार ताणें त्या व्यक्तीक कोणें केल्लें ताका बक्षिलें खंय म्हाका फारीकपण नाका कोण तो व्यक्ती हांव सोदून काडूं वचना कितें जालां तें तितल्यार मोग दोन दी हांव चोन सोडटां आनी ताच्या उपरांत घरा येवन ताच्या कुटुंबांत पतीने सांगात रावलो ताचें काम गेलें वगडावन घालून गेलें आनी अशें जायते कश्ट ताच्या जिवितांत मस्त रीण पडलो पूण तो म्हणटा देवान मेटांक म्हणल्यार बरी तसो मोग वतला नवें काम मेळ्ळें जायते पयशे जोडूंक शकलो ताच्या उपरांत रीण फारीक जालें आतां नवें घर बांदलें आनी ताच्या उपरांत जिंकोवन शेजारां कोणा कडेन उलोवन येनातलें रागार आसलें तांच्या कुटुंबांत जायते निसांतान घडलें त्या घडीता उपरांत जाल्यार वो गांवाक आयलो तांच्या कुटुंबाक वता तांचे कडेन बसून उलयता राग दवरिना आनी जायते आनी तो त्यार करून हें घडीत विवरतना तो म्हाका म्हणालो देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत निरंतरी वाडला आनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या कश्टा वेळार दुखा वेळार त्या देवान म्हाका सांगात दिला आदार दिला देव म्हज्या सांगात आसलो देवान म्हाका सांडून घालूना म्हणली ती ताची भगना एक दादलो मस्त रडलो म्हज्या मुखार बसून मोगाच्यान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यान São Paulo Filipi घरां बरोवन अध्याय 4 वाक्य 9 म्हणटा जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्यो गरजो उदारपणी पावतलो
देवाचेर आमी दवरल्या भावार्था वरवीं, देवाचेर आमी दवरल्या विश्वासपणा वरवीं, देवाक आमकां आमी समर्पण केल्ल्या वरवीं, देवाक आमकां कितें गरज आसा तें कळीत आसा आनी देवाची देणी आशिर्वादां उदारपणी आमच्या जिवितांत वालता म्हणटा सांबावलो. आमच्या जिवितांत वालता केन्ना आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पण करता. तशीच सांबावलो रोमाकारांक बरोबर म्हणटा अध्याय 8 वाक्य 18, ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे तें उगडापी जावचें आसा, त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. त्या देखून आमच्या दिसपट्या जिवितांत येवचे कश्ट, आमच्या जिवितांत येवचे समस्ये मुखल्या त्या वैभवी जिविताचेर आमी नदर घाले जाल्यार ते कितेंच न्हय म्हणटा. आनी तशेंच किर्तन 190 वाक्य 6 आनी 7 म्हणटा, मुजेर कश्ट येवचे आदीं हांव वांगडे वाटे धरून आसलो, पूण हांव आतां तुजें उतार पालतां. म्हळ्यार कश्ट येवच्या पयलीं हांव वांगड्या वाटेन वचून आसलो, पूण कश्ट आयिल्ल्या वरवीं हांव नीट वाटेन चलोवंक शिकलो, तुजे उतार आयकूंक शिकलो, तुजे उतार पाळूंक शिकलो म्हणटा मोगाचे न्हू. एक घडी भर आमचे दोळे धांबिया मोगाचे न्हू. आमचो देव आमचे सांगात आसा. त्या देखून हांवें सांगलें तो जिवीत दिवचो उंडो, जिवीत दिवचो उंडो. त्या देखून तूं पेद्रून म्हणलीं उतरां ती सोम्या कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आमचो देव आमचे सांगत आसो जिवीत दिवचो देव. आनी प्रत्येक सवन आमची पातयेनी बरोवचो ताचेर, ताचे विना आमकां दुसरो देव ना. आनी वो देव आमचे सांगता अरी एका घडये कश्टा दुखा वेळार, बेदायरा वेळार, पिडेशिडे वेळार आमच्या बगलेक तो आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून एक घडी बरो आमी ताचे कडेन उलोवया. आमचे कश्ट दूख कितें आसा, आमची खंत बेजाराई कितें आसा, आमचे पिडा शिडा कितें आसा, आमचे एकसुरपण कितें आसा, आमचे समस्या कितें आसात, आमच्या काळजांत कितें गाय आसात, एक घडी भर त्या सोम्याक आमी उगडापे करया मोगाचे न्हू. हर एक म्हजे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा म्हज्या जिविताक एक लिस हांव दिता, म्हजें जिवीत सारके वाटेन चलोवन व्हरूंक आदार दिता. पूण ह्या सर्व कश्टा वेळार, नश्टा वेळार, पिडेशिडे वेळार, समस्या वेळार, दुखा वेळार, बेजाराय वेळार म्हजो देव म्हज्या बगलेक आसा. तसो मोग तो खावने तावन कुर्सा पर्यंतलो तो मोग निरंतरी म्हज्या जिवितान वाळून आसा मोगाचे न्हू, वाळून आसा. त्या देखून एक घडी त्या सोम्या कडेन, जिविताच्या उंड्या कडेन एक घडी भर आमी उलोवया मोगाचे न्हू. ताचेंच मांस रगत आमचे खातीर वारयल्लो आनी हर एका येवकरिस्तांत ताचें मांस आनी रगत आमकां दिवन पोसून आत्मीक गटाय दिवन आमचें जिवीत दिसपट्टें हर एका कश्टा नश्टा वेळार, दूख कश्टा वेळार, पिडेशिडे वेळार ते धैर्यान बांदून हाडूंक सांगत दिवचो देव आमचे मुखार आसा. त्या देखून एक घडी भर ताचे कडेन उलोवया. आमचे सगळे जिविताक आमी उक्तें करया. आसा तशें कितें सांगूंक आसा सांगया मोगाचे न्हू. एक घडी आमी उलोवया ताच्या कडेन. आमच्या काळजा मनाची भोगणां आमी ताचे सांगया. जिणेच्या कश्टा वेळार आमचे दोळ्यांनी दुखां भरता तें खरें, पूण सूख आनी दूख रोसलेलो आमचो देव आमचे सांगत आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून तो हर एक घडी म्हणटा चंचल जायनाका, कांगाल जायनाका, भियेनाका, हांव आसा, हांव तुजे सांगत आसा, हांव तुज्या बगलेक आसा म्हणलें धैर्य दिवचो देव आमचो देव. तो बरो देव, तो मोगाळ देव, तो खरो देव आमचो देव मोगाचे न्हू. एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया. आमच्या काळजा मनाची भोगणां ताचे मुखार आमी सांगया मोगाचे न्हू. सांगया कित्याक आमचो देव आमचे खातीर ताचें जिवीत समर्पण केल्लो, आमचे खातीर ताच्या जिवितान कश्ट आठविटे भोगुल्लो आनी ताकाय कळीत आसात कश्ट म्हळ्यार कितें. तो समजाता तसलो. त्या देखून एक घडी भर आमी उलोवया. आमचे समस्या कितें आसात सगळे ताच्या मुखार दवरया. आमचो दिसपट्टो वावर हर एक ताच्या पांयां तळ आमी दवरया मोगाचे न्हू. ताचे कडेन आमी उलोवया. ताका आमी सांगया
आमचे जिवी सोलून व्हरचे ताणे आमी न्ही ताकाच आमी समर्पण करया त्या सुमया कडेन एक घडी भर आमी उलोवया मोगाचेनो त्या जेजूचेर पातीने आमी दवरतना विश्वास आमी दवरतना आमी हे गव्या गीत ना ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ಎತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು हांव कितलोय खोटो जाल्यार आमचो मोकोसो देव मोगाचेनो पान नंबर 126 आमच्या कंतारा बुकांनी ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು आमी पातयेवचो आमचो देव तो जीव देव आनी त्या देखून आमचे कश्ट दूख ताचेर ताका आमी समर्पण करतना ताचेर विश्वास दवरून पातयेनी दवरून हें गीत आमी गावया मोगाचेनो ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು ತಾರಾರು ಆಲೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ತಾರಾರು ಅಲ್ಲೇಲೂ Alleluia, 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 Alleluia. हांव कितलोय खोटो जाल्यार मोगाचेनो जेजूक हांव जाय म्हणटा म्हजे पाताक म्हजे उणेपण पळोवन जेजू म्हजे तावन पयस रावना मोगाचेनो आमचें मन बदलोवचे खातीर आमचे खातीर जीव दिल्लो आमकां नवें जिवी जोवन दिवचे खातीर आपणाचो जीव दिल्लो पातकाच्या कातांतले निकळावचे भायर येवचे खातीर आमकां आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचो सुमी जेजू आमचे संगत आसा मोगाचेनो आमी पातयेवचो आमी विश्वास दवरचो देव तो आमच्या बगलेक असो देव तो त्या देखून त्या देवाक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया आमचे जिवीत ताका समर्पण करया आमची अस्कत काय उणेपण कितें आसा ते सगळे त्याच्या पांयां आमी समर्पण करया ताची मजत करपा आमी मागया ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನಿನ್ನ
ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು ನೀಚರು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ಪಾಪಿನ ಮನ ತಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವಾನ ಯೇಸು आमच्या जिवितांत आम्ही कष्टताना आम्ही सलवताना मोगाचनो आम्ही पडताना आमच्या बगलेक आसो आमकां सांगात दिवचो आमकां आदन उठोवचो आमचो देव सोमी जेजू आमकां कोणी सांगते जाल्यार कोणी आमचे दान पयस वेते जाल्यार तो सांडून वचना तो आमकां सांडिना आमच्या बगलेक रावता आमकां दही दिता सांगात दिता आमकां उखलता मोगाचनो तसलो देव आमचो सोमी जेजू त्या देखून आमचे ते कष्टांचे घडयो आमचे दुखाचे ते घडयो आमचे सलवणी आमच्या जिवितान आमी चिंतल्ल्या भशेन चलनातले आमच्या कामांत आमी आशिल्ले ते जायनातले ते सगळे सोमयाच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें ताचेर आमी पातयेन दवरया ताचेर आमी विश्वास दवरया कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या देवाक सकट संगती साध्य त्या देखून ताचेर विश्वास दवरया ताचेर आमी विश्वास दवरया मोगाचें आमचे संगत आसा आमच्या जिविताच्या हर एक घडी आमचे संगत आसा आमच्या जिवितान असाध्य म्हणलें साध्य करची सकत तो जावन आसा त्या देखून ताका समर्पण करया त्या जेजूक आमी समर्पण करया त्या जेजू कडेन आमी उलोवया ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो धर्मदूताची कृत्य पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 8 जेजून आपणाच्या शिसांक म्हणलें तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें त्या देखून जेजून म्हणलें आमकां आनाता परिसून वचना मजतदार दिता आनी त्या देखून जेजू ह्या वाक्यांत धर्मदूतांचे कृत्य अध्याय 1 वाक्य 8 म्हणटा तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आमच्या दिसपट्या जिविताच्या कश्टांक फुड करूंक आमच्या जिवितान घरच्या हर एका संगतीक फुड करूंक आमचो दिसपट्टो वावर करूंक आमचे दिसपट्टे जिवीत बऱ्यांक चलोवन व्हरूंक जेजून आमकां दिल्लें बळ तें पवित्र आत्मो जावन आसा तशेंच धर्मदूताचें कृत्य अध्याय 2 वाक्य 22 अशें म्हणटा पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार सोमयाचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सोडवण लाभतली त्या देखून पवित्र आत्मो देवलेल्या वेळार सोमयाक उलो मारतात सोमयाक नांव उलो मारतात तांकां हर एकल्याक बरेंपण लाभतलें सुडकां मेळटली सोडवण मेळटली मोगाचें तर सगळे आमी उबे रावया मोगाचें आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया ह्या घडी आमी विशेष तरान आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करया पवित्र आत्म्याची मजत करपा आमी मागया आमचे कश्ट दूख समस्या पिडा शिडा सगळें आमी आतां समर्पण केलां आसता मोगाचें
पवित्र आत्मा जेजू म्हणता पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळा तुमकां बळ मेळटलें पवित्र आत्मा आयल्या वेळा बळ मेळटलें सुडका सोडवण मेळटली तर पवित्र आत्मा असलो पवित्र आत्मा समी आसो आमचेर हर एकल्याचें देवून येवं दी आमकां सत्यवंत करून दी आमकां बळवंत करून दी आमकां सकट बांदपा जातलें आमकां सुडका दिवं दी म्हणून मागया मस्त जाणां आमचे लागीं येतात मोगाचें न्हू तुमचे लागीं येतात सांगूंक बरो विविध तराच्या बांदपासाक विविध तराच्या वायट सक्तेक वळख जावन जिवितांत कश्टातात निराशे जाल्यात तांणी चिंतल्ले संगती जायनात आशिल्ले बरें काम चलनात जिवितांत जायतें दूख बेजाराय कश्ट नश्ट असली जायती भावा भयणी आसात मोगाचें न्हू आज ह्या आराधना वेळार आमी विशेष तरान पवित्र सकत ह्या घडये मागता आसतना ह्या सकट भावनांक भाव भयणीक हर एका तराच्या बांदपासांतले सोडमी सुडका दिवून दी सुम्याचे बळ सकत तांचे जिवितांत ह्या घडये विशेष तरान वाळून दी म्हणून आमी मागया आनी आमच्याय जिवितांत पवित्र सकत करपा आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरें वाळून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू आमचे दोनी आमचे हात उदारे दवरया आमच्या मुखार आमकां त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेक बळाक समर्पण करया पवित्रत्मेच्या कृपेन आमचे जिवीत आमी भरच्याक अभिषेक आमी जावचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच कोण पुरो आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांच्या जिवितांत पवित्रत्मे सकत करपा बळ वाळोवन दी विविध तरेच्या बांदपासांत विविध तरेच्या वायट सक्तेतावन ह्या घडये तांकां सर्वांक सुडका दिवन दी सुमयेचें बरेपण त्या जिविताच्या उंड्याचें बरेपण तांचे जिवितांत वाळोवन दी सुमयाचो तो सस्नीक जीव तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ आमचे सगळे जीव त्या पवित्रत्म्याक आमी समर्पण करूया पवित्रत्म्याक आमच्या कुडीच्या कणशाक आमी व्हरया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितें बांदपास जातात कितें अडखळी आसात कितें असाध्य म्हणलें आसा सगळ्यां सुडका ह्या घडये आमकां लाभच्या खातीर आमी समर्पण कर मागया मोगाचें न्हू मागया कोणा खातीर आमकां मागूंक जाय ह्या घडये विशेष तरान पवित्रत्म्याचे करपा सकत तांच्या कुडीन तांच्या जिवितांत वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू मागा पातयेनी विश्वास मनान मागा हर एका बांदपासांत हांव सुडका मेळच्या वायट संगतींत हांव सुडका मेळच्या बरेपण लाभचे खातीर पवित्रत्म्याचे बळ करपा आमच्या जिवितांत वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आमी मोगाचें न्हू व्हडा पातयेनी बाबतान आमी मागया मोगाचें न्हू Come, Holy Spirit, come. Jesus, pour out your Spirit, Lord Jesus. Pour out your तुझ्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन आमकां बसोवया तुझ्या पवित्रत्मेच्या कृपेन आमकां बसोवया धार तुझ्या पवित्रत्म्या तुझ्या कृपेन बसोवया हर एकल्याक विविध बांदपासांत हांव सुडका दिसोवया जिवितांत बरेपण दिसोवया तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेंय ना पवित्रत्मेच्या सत्य मारिपात बरेपण ह्या घडये वळयसोवया हर एका सुवातेनी हर एका व्यक्तीच्या जिविताच्या खंयच्या म्हणल्यार वळयसोवया बरेपण दिवसोवया टच लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus apostolate Jesus apostolate Jesus apostolate Jesus touch Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint you Lord anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus apostolate Jesus apostolate Jesus apostolate Jesus सगळ्यांक तुझ्या पायांतळी ह्या घडये समर्पण करता विविध माध्यम मरिपाली आराधना वाटेली जावच्या हर एका भावना तुझ्या पवित्रत्मेच्या सत्तेक आमी समर्पण करता apostolate Jesus apostolate पवित्रत्मेच्या सत्तेन कृपेन बोल दिसोवया Jesus apostolate Jesus touch Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you hallelujah thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord hallelujah आता आमचो भाव आमच्या सर्वांच्या नावान हांगासर प्रवादपणाचे मिसांव करता आसतना देवाचे उतार आमकां परगट करतना तसो पवित्र आत्मो प्रेरक आत्मो ताका अभिषेक करून दी ताचे वोंट मौन काळीज नितळ करून दी ताचे मारिपा देवाच्या उतराचे सकत ह्या घडये हांगासर वाळोवन दी
आणि त्याच देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी हर एकले अभिषेक जावचे खातीर आमची काळजां मनां तेच पवित्रतेच्या सक्तेक समर्पण करुया. देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी आयते करुया. आमच्या काळजांत थावन आमी म्हणया, उलय सोम्या उलय, आयकता तुजो साकून. उलय सोम्या उलय, आयकता तुजो साकून. उलय ह्या देवाच्या उतरां मारिपात आज आमचे कडेन हर एकल्या कडेन उलय. देवाच्या उतराचे सकत आमच्या कुडीन वाळय. सक्कड बरेपण देवाच्या उतराचे सक्ते मारिपात आमकां दी म्हूण आमी मागता आसतना देवाचे उतार, देवाच्या उतराचो नियाळ ह्या घडी आमी करुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 21 अध्याय 15 ते 19 वाक्य. जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमोन, जुवांच्या पुता, हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. त्यान दुसरे बोटी तो विचारी, सिमोन, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रोन जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे बोटी विचारलें, सिमोन, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हूण तिसरे बोटी विचारलें आयकून पेद्रोक मनान दुखलें. पेद्रोन ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतच हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूं स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय, पूण तूं हात विस्तारन धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो फाटलाव कर. देवाचें उतार हें. बशा. आयच्या दिसा एका गुंडाळ्याच्या चिंतपाक हांवान तूं मुखार वेता मोगाच्यान. आदल्या हप्त्यांत फाटल्या 2 हप्त्यांनी आमी नियाळ केलें. संतोश भरीत काळीस आसा तर जिवितांत सकारात्मक सकत येवन आमच्या जिवितांत साबार अजापां घडूंक शकतात. आज एक मॅट आमी तूं मुखार वेता. हांगासर वचता आसतना तुका आनी म्हाका भोगता जेजू कित्या खातीर परत परत पेद्रू लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गे? आज आराधना वेळार पाद्र्यापान मुस्तुपुटी उल्लेख केलें जेजूच्या मोगा विशयंत, देवाच्या मोगा विशयंत मस्त उल्लेख जालो. हांगासर जेजू एक सवाल विचारता, देव मोग करता, हांव मोग करता, पूण तूं मोग करताय गी? आनी हे सवाल आयकल्लो पेद्रू पयले बोटीन जाप दिता, दुसरे बोटीन जाप दिता, तिसरे बोटीन ताका दुखता.
तरी ते सवाल जेजू ताका विचारता, पेद्रू सिमोन तूं मोग करताय गी मुसो म्हणून. म्हाका भोगता मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर आसुम्या जिसू न्हू, त्या सवालान ताणें विचारल्यांत मुस्तुतार असो, गुंडाय असो, अर्थ आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान यू टर्न जावंक, संपूर्ण तरान बदलावण जावचें तसलो गुंडाय असो अर्थ त्या एका सवालांत आसा. आनी तें सवाल जावन आसलें परत, तूं मुसो मोग करताय गी, तूं देवाचो मोग करताय गी. मात्र न्ही, सगळ्यांचे की चड मोग करताय गी, सगळ्यांचे की चड मोग करताय गी. आनी केदाळा तो वय म्हणालो, अच्छा जिवितान कितें घडलें पळया, जिवितान कितें घडलें पळया. मोगांतय भरलेलो सगळ्यांचे की चड मोग केल्ल्या पेद्रूक ताच्या जिवितान कितें रुपीत जालें म्हणलें सवाल. हांवान तूं पळयता जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायान 15व्या आनी 16व्या म्हणटा, लोक क्रिस्तांक रस्त्यांक व्हांवोवन हाडटलो आनी ताणें पेद्रू पाशार जातना ताची सावळीपणी तांचे वयर थोड्यांचेर पडोवं म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां दवरतलो. जेरुजलमा शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातलीं आनी सक्कडी बुरी जातलीं. कसलो एक व्यत्यास हांगासर पळया. उरले सीस आशिल्ले पूण सवाल ताका आशिल्ले, आमच्या सर्वांचे की चड तूं मोग करताय गी. आनी आमी पळयता वो म्हणटा वय हांव मोग करता म्हणून, आनी थंय पळयता उरल्या सिसान थंय असलें जाल्लें आमी खंयसरी पळयना. ह्या पेद्रू थंय असली सकत भरली ओमताली गे, कितल्या मापान तो मोग करता तितल्या मापान ताचे थंय सकत भरली. आमी विज्ञानांत आसा कालेंक सांगता पळय, प्रोपोर्शनेटली कितल्या आतां जर तर बालदेंत एक उदक आसा जाल्यार कितलेक हाचें बोळाचें आमी थंयसर त्या बालदेक आमी कितलें ओतता पळय, तितलें भितर गेल्लेतल्यान भायर येता म्हणटा आमी न्ही त्या बादलेन उदक. प्रोपोर्शनेट तूं कितलो चड मोग करताय तुज्या जिवितांत तितल्या चड दैवीक सक्तीन तूं भरताय, दैवीक अजबान तुज्या जिवितांत पळयताय, दैवीक बदलावण तुज्या जिवितांत जाता. हें वाचता आसतना म्हाका भोगलें गी धर्मदूताच्या कृत्यान 5व्या अध्यायान 15व्या आनी 16व्या वाक्य वाचता आसतना म्हाका भोगून आशिल्लें, इतले सीस आशिल्ले जेजूक, इतले ताजे पटलावदारी आशिल्ले. ह्या पेद्रून ताज्या सवळेक मात्र तितलें बोळ कित्याक गी म्हणलें सवाल. ताणें आपणे जें म्हणून ना, ताणें उलय जें म्हणून ना, केवल ताजी सावळी सोलोवन येतना पडल्यार जर तर तितलें थंयसर गूण जाता, पाड सकत धांवडावन व्हरता, तर त्या व्यक्ती थंय कसली सकत वळोवन आसतली गे म्हणून हांवचो म्हणजे इतल्याक हांव चिंतून आसलो. आनी हाका कारण कितें म्हणलें म्हाका परत सवाल उठलें. ह्या व्यक्ती थंय सावळेंत तितलें बोळ आसा, आमी मागल्यार तितलें जायना, पूण ह्या व्यक्तीच्या सावळेक तितलें बोळ आसा. हें खंय थावन ह्या सावळेक तितलें बोळ आयलें, ह्या व्यक्तीक तितलें बोळ आयलें. खंयसर मनीस वर्थ रितीन देवाचो मोग करता, तितलीच प्रोपोर्शनेटली तितलीच सखत देवाची त्या मनशांतय वळोन आसता. आनी त्या देखून त्या मोगांत आसता आसतना थंयसर राजांव ना, उडास दवरा. हांव आनी तूं हर एक संगती राजांवान पळयता, राजांवांनी पळयता. हांवें अशें करचें सोमान जाता की कोण लोक म्हाका कितें म्हणत, म्हजी घरचीं कितें म्हणटलीं, तूं कितें म्हणटा, हें कितें म्हणटा. मोगाचें न्हू, मोगाक राजांव ना. मोगाचें फॉर्मुला तें टोटली डिफरंट. त्या देखून एक मोग कसो सोलो आनी चलयेचें तांचें नडतें
कोणायकी खंयच्याय विज्ञानिकी खंयच्या मनोवैज्ञानिकी कितेंय करूंक जाल्यार तांचें नडतें सायंटिफिकली तांकां सांगूंक जायना कित्याक त्या तांचें खंयचेंय रॅशनल ना रिजनिंग ना लॉजीक ना कांय ना तसलें तांचें व्यक्तित्व आनी असलें एक ताणें आसा जाय म्हणून ह्या पेद्रूक आमी पळयता ताका सोंपण पडटा ताज्या मोतींत आशिल्लें राजांव केवल जुदेवांनी मात्र सर्गाक वशे ताका मात सुवारता आनी जेजू ताका एक दृश्य दाखयता आनी जेंतील करी कितें मेळ्ळें म्हणलें आसा थंयसरी ताका उठोवन खा म्हणटा आनी तें राजांव न्ही ताका ताज्या प्रकार तें राजांव न्ही पूण सर्वेस्पर देव राजांवाच्या भायर ताका कितें सांगता जर तर म्हजो मोग करता जाल्यार वच त्या जेंतिलागर त्या कर्नलागर वच आनी थंयसर तूं सुवार्ता प्रगट कर हांगासर आसा मोगाचें न्हू सगळें म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें सत हांव आनी तूं म्हणटा जेजूचो पाटलाव करता म्हणटा पूण हर एकाक हांव तूं राजांव सोदता राजांव तूं सोदता मोगाचें न्हू हांव पोर वचून आसतना म्हाका बगलें जेजू एकलो कुड्डो येवन म्हणटा म्हाका गूण कर म्हणटा म्हाका एक गूण कर म्हणटा आतां हांव आनी तूं राजांव कितें करता आसलें राजांवान हांव तूं येता त्या कुड्ड्याच्या दोळ्यांचेर आमचे हात दवरता आनी मागता या ताज्या तकलेचेर हात दवरता आसलें हांव आनी मागता आसलें हांव कित्याक कुड्ड्याक गूण करूंक आमकां आसलें पूण जेजू कालें करता की म्हणलें सवाल जेजू थंयसर शिंपी धरणे उडयता ताजी ती शिंपी कालावन त्या मातयेन कालावन ताज्या दोळ्यांक लागता अनुकले राजांव आसा की म्हणलें सवाल अनुकले राजांव आसा आमी जर तर तशें केल्लें जाल्यार 4 मार पडटा आमकां वो कालें शिंपी लागयता आमी गूण जावंक आयल्यार आमकां काण शिंपी लागयता म्हणून वैगिनिकी पळय चिंता समान करून चिंता थंयसर राजांव नातिल्लें उडास दवरा थंयसर राजांव नातिल्लें सकत थंयसर आशिल्ली गूण थंयसर जालें थंयसर राजांव खंयचेंय नातिल्लें मोगाकी तशें तर राजांव ना राजांव कसलें अशंत जायचें तशें जायचें म्हणून ना त्या देखून हांव तो पळयता गितांतलें गीत 8वो अध्याय 6वें आनी 7वें वाक्य अशें म्हणटा मोग मरणा इतलो बळिश्ठ प्रेम आशा पाताळा तितली धारूण तासो म्हणजे मोगासो झाळ उज्यासो झाळ खुद्द सर्वेस्परसो झाळ उदकाची रास थो म्हळ्यार तें मोगासो उजो पालवोंक शकना आवर तो बुडोवंक शकना मोग विकतो घेवंक मनीस आपली सगळी ग्रेसकाय दिता जाल्यार ताका फकत तिरस्कार भोगूंक मेळटलो कितल्याका गुणायेचें चिंता मोगाचें न्हू जेजूक देवाक पळयतात समाधान करूंक हांवें आनी तुवें कितली आमची ग्रेसकाय दान धर्म दिल्या री आमचें तें अशें कितें आमी दिल्या री ताचे वरवीं ताजो मोग म्हाका तुका जिखूंक साध्य ना तो मोग देवाचो संपूर्ण तरान एक विशिश्ट तराचो खंयच्या उदकांत तो पालवोंक जायना तसलो तो उजो मोगाचो न्हू उजो तसलो उजो जर तर खंयच्या व्यक्तीक तसलो उज्यासो उज्यान भरलेलो मोग त्या देवा लागीं आसा त्या व्यक्ती अजापां करूंक शकता तो व्यक्ती ताच्या जिवितांत कोणीय करूंक जायना तसलें विचित्र तरेचीं कामां करता कित्याक तो मोगाचो उजो आनी हांगासर वाक्य म्हणटा तो खुद्द सर्वेस्परसो झाळ वयलें वाक्य सांगता ताचो म्हळ्यार मोगाचो झाळ उज्याचो झाळ खुद्द सर्वेस्परसो झाळ तो मोग ताजी ती सकत इतली भिरांकुळगी त्या सक्ते मुखार खंयची सकत दुश्टा सकत जावं दी मनशां सकत जावं दी खंयची वायटाची सकत जावं दी थरथरोन कांयच रावोंक शकना दॅट इज द पावर मोगाच्या थंय जावन आसा सकत आनी ती सकत सगळें अजापांचें व्हडलें वर्तें जिवनांत करूंक शकता
आणि सांग पावलो एक उतार मुखार वचून सांगता. सांग पावलो जेजूच्या मोगा विशीं उल्लेख करून सांगता. धर्मदूतच्या कृत्यांत 8 अध्याय 33 ते 40 वाक्यांत अशें म्हणटा, अशें आसता कोण तुमकां क्रिस्ताच्या मोगांतावन वेगळीं करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदोणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसनाचो तत्वार, आपाय वा तलवार. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यारय ह्या सर्वंती जाणें आमचो मोग केला ताचे मार्फत आमी संपूर्ण जैत जोडता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैमवर्त्यो शक्त्यो जावं वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं वा फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणेय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळी करूंक शकचे नात. वो मोगांतावन मोगाच्या वेगळी करूंक जर तर हांव आनी तूं ह्या सर्वेस्पराच्या मोगाच्या उज्यान भरल्या जाल्यार त्या उज्यांतावन वेगळें करूंक मरणाकी साध्य ना, जिविताकी साध्य ना, देवदूतांकी साध्य ना, सैंबविल्ल्या शक्तींकी साध्य ना, आतांच्या काळाकी साध्य ना, फुडल्या काळाकी साध्य ना. तसलो एक विशिश्ट सखत मनशांतय वळटा मोगाच्या मनशांतय वळटा. आनी त्या देखून आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत जो कोण देवाचो विशिश्ट तरान मोग करता तसल्याक विशिश्ट सकत पळयत पुस्तकांत आसा. हें जाल्यार तुमी घरा वचून हाचे विशयान ध्यान करा. पळयत पुस्तकांत हांव तूं पळयता. पळयत पुस्तकांत आमी जेजूच्या स्नान घेता आसतना 6 मार्काच्या 1 अध्यायान 10 11 वाक्य म्हणटा, उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मोळां उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एका पारव्या वरी आपणाचेर देंवोन येतलो तो ताणें देखलो. सांगात आस, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तूं म्हाका मानवालय, हो एक थाळोय मळबात हांव ताणें आयकलो. जेजूक आयकलो तो थाळो जावन आसा, तूं चड मोगाचो. ಎಂತ ಸವಾಲು जेजून पेद्रोक विचारलें. ಎಂತ सवाल ताका जें कितें स्नान घेता आसतना सर्वेस्परान देवान सांगलें चड मोगाचो. तेंत सवाल अकरेच्या मेटाक तेस जेजून यस पेद्रोक तेंच सवाल केलें. हांच्या सगळ्यांचे की चड तूं म्हजो मोग करताय की. केदाळ तो चड मोग आसा मोगाच्या थंयसर अजापां सवालां अजापां घडटात, सवालां थंयसर नात. आनी केदाळां ते अजापांचो तो वर्तो मोग आसा थंयसर परिक्षा ह्या कश्टी आसात ना म्हूण हांव उडास दवरया. थोडे फावटी रॉंग इंटरप्रिटेशन करतात. खंयसर मोग आसा थंयसर म्हाका जैत मात ना, थंयसर परिक्षाय म्हजी आनी तुजी जाता. आनी ह्या जेजूक कांय दुसरेंच कांय ना, जेजूकी अशी ती परिक्षा आसली. आमी पळयता मुखलें 12वें वाक्य म्हणटा, असो मोग चड मोग असो म्हळ्या उपरांत प्रेरकत्व जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. 40 दीस ताणें अरण्यान करचिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मनजाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करताले. हांगासर पळया, त्या देवाच्या आत्म्यान असलो मोग आसच्या जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. 40 दीस तो अरण्यान करसिता. सैतान ताका नाडून आसता आनी ह्या वक्ताय ताचे देवदूत येवन ताका सही करतात. मोग चड मोग केदाळा चड मोग आसा. सैतान थाळणी समस्ये एकाने एका रितीर करूंच आसता. ह्या पेद्रोकी मुस्तुबुटी बंदेंत घाल्लें सुवार्ता परगट करता आसतना. मुस्तुबुटी ताका मारन, ताका सुवार्ता परगट करनाका म्हणून ताका जागृतकाय ह्या ताका एच्चरिके ताका दिल्लें. समस्या आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत. तो चड मोग करता आसतना, पूण चड मोग केल्ल्या वेळार थंयसर देवाचें रक्षण आसा आनी थंयसर बदलावण जाता. सवाल हांगासर थोड्यांक उब जाता.
पेद्रोकू तितले पुरा ताजी सावळी पडून ताका जालें कित्याक म्हळ्यार थोडी तुमी सांगूंक पुरो ताका जावन सांगलें पवित्र सभेचो खडाप आनी पवित्र सभेचो खडाप ह्या खडपाचेर हांव बांदता म्हूण जेजून सांगल्या वरवीं तो ताजो शिश्य जाल्ल्यान आनी तो प्रमुख जाल्ल्यान ताच्या सावळेक तितली पुरो अजापां जावंक शकली म्हणून कोणी तुमचे मदें ह्या वाद करूंक पुरो ताका आनी एक सवाल तुमच्या मुखार एक उदाहरण हांव तुमकां दितां उरल्या शिसांचे की चड मोग केल्लो पेद्रोक उरल्या शिसांचे की चड अजाप करची सकत आसले पूण आनीक व्यक्ती आसलो आनी तो जावन आसलो तो आपोस्तल न्ही जेजूचो मागीर परिवर्तन जाल्लो सावल आसलो पावल जाल्लो तो व्यक्ती ओ पावलाकी देवाचेर वर्तो मोग मोगाच्यानो वर्तो मोग पवित्र पुस्तकान आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यान 21 अध्याय 10 ते 13 वाक्यान पळयता थंयसर ह्या सांब पावलाक थंय येता ताजें सुवार्ता प्रगट करूंक येता आसतना थंयसर 21 अध्याय 10 वाक्यान म्हणटा थोडे दीस आमी थंय रावून आसता आगाब नांवाचो एक प्रवादी जुदी येता थंयसर आयलो तो आमचेच अशें आयलो आनी पावलाचो कामार बांद घेवन आपणाचेच हात पांय ताणें बांदले आनी म्हळें पवित्र आत्मो सांगता जासो हो कामार बांद ताका जेरुजलेमान जुदेव हे परी बांदतले आनी अन्य जातींच्या लोकां अधीन करतले इतलें आयकून आमी आनी तांच्या लोकांक जेरुजलेमाक वचचें नाका म्हणून पावला लागीं परतलें पूण पावलान अशी जाप दिली अशें रडून तुमी म्हजें काळीज कुडके करतात कित्याक खैदी जावंक मात्र न्ही परत हांव सांगता खैदी जावंक मात्र न्ही बगार सोमिया जेजूच्या नांवा पासत जेरुजलेमांत जीव दिवंक लागून हांव तयार आसा कितले व्हडले मोग पळया मोगाच्यानो खैदी जावंक मात्र न्ही म्हजो जीव जाल्यार हांव दिवंक तयार आसा असलो मोग म्हाका ह्या जेजूचेर आसा ह्या देखून म्हाका तुमी कितलेंय रडा नाका म्हणून म्हजेर तुमी कितलोय मोग दाखया पूण म्हाका आसतो तो मोग आसो तुमी म्हणूंक आका राज जावना ह्या मनशा सावलाक हांगासर ताणें प्रवाद करून सांगलें थंयसर वचनाका तुका बंदेन घालतले आनी लोक ताजे वट्ट आसलो रडटा रडोवन सांगता आळे राज जावं म्हळ्यार ताणें तुका प्रवाद करून सांगलां त्या खातीर हांगा तो भायर सरून वचनाका पूण सावल पावल म्हणटा हें राजांव त्या मनशा सायबाच्या राजांव म्हजो राजावर म्हजो मोग न्ही म्हजो मोग जेजूचेर वर्तो मोग तो म्हाका खंय न्ही म्हजो जीव जाल्यार हांव दिवंक तयार आसा ह्या असल्या पावलाक कसली सकत आसा पळया मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक म्हणटा 19 अध्याय 19 अध्याय 11 आनी 12 वाक्यांत कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान पावला मुखांतर विशेष तरेचें आसर्यां करिल्लें की ताच्या आंगाक आपडले लेस आनी तुवाले वर्ण पिडेस तांक लायतस तांची पिडा गूण जातली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तोंड भायर सरतले कसले गजापां कसली सकत ह्या पावलो को ताचें देव आसो तो इतलो मोग करतलो की आपणाक राज जावं नाका म्हाका राज जावपाचें गरज आसना म्हाका मोग मात गरज म्हाका कैदी करा म्हजो जीव काडा पूण ताचो हांव मोग करता असलो मोग बरयल्ल्या त्या पावलो तो कांय आपोस्तल न्ही उरल्या 11 जाणां बरें तो आपोस्तल न्ही पूण ताचें तें बरोवन आसलो मोग जीव दिवचो आसलो मोग आनी ह्या मोगा खातीर देवान ताका असल्या सक्तेन बरयल्लें की पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या आंगाक आपडले लेस आनी तुवाले कसलें पळय मोगाच्यानो आमी वचून मागा जाय आमी वचून सुवार्ता प्रगट करी जाय खंयच न्ही बसुल्ल्या कडेन तो आसल्या कडेन ताजो घाम मेळो घाम हांव तो जाणाव आमी आमच्या एका तरान आमचें तें अशुद्ध मनशाच्या आंगात येवनेचें एक मूत जावन येता जाल्यार अनेक रितीर आमचें तें अशुद्ध जावन सामसो घाम असल्या एका मनशाच्या जिवांतावन येवसो तो अशुद्ध तो ते घाम ह्या घामाक तुवालो लागून लेस लागून तो वचून आपडटना जर तर तो मनीस गूण जायचे जर तर त्या व्यक्तीचे अशुद्धत्मे वचचे जाल्यार त्या कुडींत वळची सकत कितल्या पॉवरफुल जायचे मोगाच्यानो कितल्या पॉवरफुल जायचे कितल्या पॉवरफुल वो कांय जेजू फाटल्यान 3 वर्सां गेल्लो वो सावल न्ही पावल न्ही
ओ जेजू ಒಟ್ಟು ನತುಲಸ್ಸು ओ जेजू ಒಟ್ಟು ನತುಲಸ್ಸು आचे वयर ये धर्म सभा बांधली नहीं वो एक टोटली एक थर्ड मनीस तृतीय व्यक्ती जेजूच्या ताज्या सिसांक शिक्षा दिल्लो दंड दिल्लो एक व्यक्ती असलो व्यक्ती खेदाळा ह्या व्यक्ती ते मोग भरता मोग ताच्या कळसान भरता मोग बरोवन ताजो जीव दिवंक तयार जाता तत्क्षण मोगाचो न्हू ताजे ते वळची ती सकत ताजे ते वळचे ते देवाचे पावर तो खंयच्या उरल्या खंयच्या सिसान ते आमकां पळोवंक मेळोना उरल्या 3 वर्सां ताजे फाटल्यान भोंवल्ल्या सिसान ते तो पळोवंक मेळोना तो पावर ह्या पावलो थंय भोगलो जाल्यार ह्या पावलो थंय त्या देवा थंय आसो तो मोग त्या प्रोपोर्शनेट मोग ताज्या जिवितांत तो पावर जावन बदलाता मोगाच्यान जे कितलो तुका ताजेर मोग आसा तितली सकत तुजे थंय भरता त्या वेळा मात्र मकान तुका अर्ज जाता जेजूचो तो पयलो उपादेश सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या मनान सगळे तुज्या सक्तेन सगळे तुज्या आत्म्यान त्या देवाचो मोग कर म्हणलें पळय त्या वेळा मात्र अर्ज जाता मोगाच्यान त्या मोगाचो त्या जेजून सांगल्या त्या वर्त्या उतरांचो अर्थ जाय जाल्यार ही उदाहरणां आमी आयका जाय मोतीन ध्यान करे जाय कित्या खातीर त्या सौलाक पावर कित्या खातीर उरल्यांक तितलो पावर नातलो कित्या खातीर त्या पेद्रूक तितली सकत कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार हे व्यक्ती आपले जीव दिवंक तयार आशिल्ले व्यक्ती मोगाच्यान आपलो जीव त्या मोगा खातीर दिवंक आशिल्ले व्यक्ती आनी त्या खातीर कितलो पावर ताजे तें आसा की त्या पावरा कारण तांचे ते आसलो मोग that is a relationship between love and the power आम्ही खाली चलते जिणेर आम्ही पळयता जर तर एक चली जर ह्या सोलो एकल्याचो मोग करता जाल्यार एका राज्यातून आनी एका राज्याक धांवून येता वळखनातल्या गांवाक येता पेपरांनी आमी पळयता विदेशांतून भारताक येतात ह्या भारताचे विदेशाक येतात मोगा खातीर एक खास अर्जांचे तो म्हजो मोग म्हणल्या खातीर अन्य जाती कडेन अन्य संस्कृती कडेन अन्य भाशे कडेन अन्य देशांत वचून रावतात ताजो बांद आसो ताजो येवच्या सक्तेक आसो तो पावर मोगाच्यान मोग आनी त्या खातीर पवित्र पुस्तक म्हाका तुका आपोवणें दिता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे ये म्हजो मोग कर ये म्हजो मोग कर आनी तसो मोगाच्यान तसो मोग त्या खेदाळा हांव आनी तूं त्या देवाचेर कितल्या चड मापान राजावां वीण खंयच्याय लॉजीक रिजनींग खंयचेंय नासतना संपूर्णपणे खेदाळा हांव आनी तूं मोग करूंक शकता त्या वेळा मुजे थंय आनी तुजे थंय तिस सकत देवाची वळता देव म्हळ्यार कितें तेन्ना सवाल देवाची सकत मुजे थंय वळची कशी म्हणलें सवाल पवित्र पुस्तक म्हणटा पयल्या जुवांच्या 4व्या अध्यायान 8व्या वाक्यान म्हणटा देव म्हळ्यार मोग गॉड इज लव नॉट गॉड एज लव देव म्हळ्यारच मोग देव मोगा बरी न्ही देव म्हळ्यार मोग मोग म्हळ्यार देव आनी हो मोग थंयसर आसा आयस्कांता मोगाचे हांगासर आसा आयस्कांता मोगाचे मोग मोग एक करतना थंयसर सकता उब जाता ती सकत खेदाळा म्हजें जिवन तुज्या जिवांत तो मोग वळटा थंयसर आसा मोग हांगासर आसा मोग पावर ऑफ एट्रॅक्शन थंयसर सुरू जाता खेदाळा थंयसर आनी हांगासर मोगाचें एट्रॅक्शन सुरू जाता थंयसर दोनी थंयसर आशिल्ली ती सकत ह्या मनशा थंय येवन रावता आनी तो मनीस देवा बरेंस अचापां करूंक शकता आनी त्या देखून जेजून सांजुवांच्या 14व्या अध्यायान 12व्या वाक्यान सांगिल्लें मोगाच्यान सांगलें जावन आसा तुमी मुजे बरेंस मुजे किनी धोडथ्यान तुमी मुजे बरी अजापां करूंक शकतल्यात तर आज हांव तूं ध्यान करया मोगाच्यान आज हांव तूं ध्यान करया मोग आनी सकत संबंध आसा परचे आमी मागण्या जमे तर आमी आयकल्लें कितें संतोष आनी पवित्रत्व थंयसर सकतेक सकत आसा कित्याक पवित्रत्वाचें फळ जावन आसा संतोष म्हजे थंय संतोष आसा आयस्कांत बरी पवित्रत्व म्हाका सर एक व्हरता आनी त्या खातीर म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत मायठे कार्यक्रमां जातात
आज हांव हातूंत ध्यान करता हांव देव जावन आसा मोग म्हजे थंय तो मोग बरयल्ल्या वेळार थंयच मोगाचें आयज कांता ह्या मोगाक आकर्शीत जाता ह्या दोनी आकर्शणाद्वारे उपजोवची ती सकत खंयच्या सक्तेकी संवसाराच्या खंयच्या सक्तेकी मिक्वल्ली ते सकत जावन अजापांचें जीवन मनीस जियोंक शकता आनी त्या खातीर मस्तो मोग केल्लो जेजू आपल्या बापाचो बाप जेजूचो मोग आनी जेजू मस्तो अजापां ह्या संवसारार करता मस्तो अजापां ह्या संवसारार करता तर आयच्या दिसा म्हजो आनी तुजो नियाळ जावन आसा म्हजो आनी तुजो नियाळ जावन आसा जेजू आज सक्रामेंतांत म्हाका तुका सवाल करता तूं सगळ्यांचे की चड म्हजो मोग करताय गी तुज्या मोगा फाटल्यान राजावन दवरून मोग करताय गी तुज्या मोगा फाटल्यान शर्थान दवरून मोग करताय गी तुज्या मोगा फाटल्यान तुका बरेपण आसा म्हणून मोग करताय गी या सिम्पली यू आर लविंग युअर गॉड जस्ट लविंग युअर गॉड completely surrendering and loving God, then the difference, you will feel the difference in life. उरल्यांकांनी तुमकां व्यत्यास तुमी तुमच्या जिवितांत पळयतल्यात तुमचें जिवीत अत्युन्नत स्थानाचें जावन अत्युन्नत सक्ते बरेचें जावन उल्हासिताचें आकर्शीत जीवन तुमचें जावंक पावतलें मोगाचें नांव आमेन. एक घडीभर आमी नियाळता तोच मोग ह्या घडये आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत उमाळोन येवंक कृपा आमकां फावो कर सोम्या. तुवें दाखयल्लो मनशाक मोग तोच मोग आमी तुका पाटीन दिवंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी सोम्या. आमच्या हर एकल्याची काळजाची दारां तुज्या मोगाक अत्रेकच्या खातीर ओपन कर सोम्या. ह्या काळजांत तुजें दैवीक हजरपण आसा कर सोम्या. संपूर्ण काळजान संपूर्ण मनान आनी संपूर्ण सक्तेन तुजो एकल्याचो मात्र मोग करूंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी म्हण मागता आमेन. मोगाळा सोम्या समर्पण करता हांगासर हजर आसच्या हर एकल्याक तुज्या हाती माध्यमा मुखांतर विक्षण करच्यांक सोम्या तुजी दैवीक सकत आतां आमचे मदेगात वळय आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचें बीं ओंपून तें बळवंत जावन तुज्या सक्तेक आमी आकर्शीत जायशें आमकां हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक हर एकल्याची पिडा शिडा जाणा आसचो तूं सोम्या वैज जावन आपड सोम्या आनी गूण कर. समर्पण करता सोम्या आमचो भावार्थ ह्या घडये आमचो शेळिल्लो भावार्थ आमचे थंय आसची ना पातयणी आमचे थंय आसचे अडकळी पातकी सैब हर एक तुज्या काकुळतीन आनी मोगान संपूर्ण नितळ कर आनी दृढ बरवसो आमचे थंय उदेसो कर. हालेलुया 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 तळ्या पेटून मुक्तीपणाला आमी गावया गीत. ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತ್ಯ ದೇವಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ ದೇವಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಗೆ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಗೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದಾತನೇ, ಸಭೆಯೆಂಬ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸು ನೀನೇ, ಸತ್ತವರಿಂದ ಮೊದಲೆದ್ದು ಬಂದಾತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಸಲಹುವಾತನೇ. ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ನೀನೇ ನನ್ನೊಡೆಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ. ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿತ್ಯ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವಂತ ದೇವಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सर्गेंच्या बापा प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागता आमची हर एकल्याची काळजां तुज्या मोगान बर म्हण हराबा शाबाराबा रित्रन्न शकला बाबा बाबा हर एकल्याची काळजां परिशुद्ध तुझे टेम्पल जावन मारपाड कर म्हण मागता. हालेलुया. हर एकल्याच्या काळजां दासचे बेम बाइंड करण तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन तुका विश्वासी रावंक आनी तुजो पाटलाव करूंक आणि तुझ्या उपदेशा प्रकार जीवची कृपा आमच्या हर एकल्यांत बळवंत मापान आसा कर म्हण मागता. आका येवची हर एक अडकळ लोकांच्या हत्तो मताने वागदान घाल. पळया सरपिचो आणि दुश्मनाचे सगळे बळ भयंतळ घालून मस्त खाव तुमका अधिकार दिता आणि ते तुमका कितेच बाधा करीशन म्हणल्या वागदान घाल. सोम्यान जेजू तुझो पाटलाव करूंक आसची हर एक अडकळ तुझ्या नावान आणि सक्तेन या घडये संपूर्ण तरण मोडन घालणं तुझे बळवंत हातेरा जावन आमका हर एकल्याक अभिषेक करच्या पासत तुझ्या आत्म्याचो उजो आमच्या काळजा मनाने बळवंत तरण वळसो कर आणि आमका हर एकल्याक अभिषेक कर. आमका हर एकल्याक जिवंत टेम्पला कर आणि तुझी मायटी पॉवरफुल होली एनॉइंटिंग आस्त्रां जावन तुझे राज स्थापन करच्या कामात आम्ही हर एकल्याने वाटेली जाऊच्या पासत आमची काळजा तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन तुझे तई वड आणि आमका अभिषेक कर. हर एक घडी तुझो मोग करूंक तुझी मोगाची सगत अनुभव करूंक तुझ्या मोगा सांगता जियोंक फव कर म्हण मागता. आमेन. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो सोम्याचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता. एक घडीभर आमची सर्त समापरात मागणी जे कितें आमच्या खाल जमानान अत्रेक आसात कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागोवंक विचारलां तांचे हर एकल्याची ते सवां ह्या घडये सोम्याच्या पांयांतळ आमी आडया मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याचो नांवान आमी उडास काडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची हर एक भावंडां भुरगीं बाळां युवजनां मलगडीं प्रायवंतां पिडेस्तां सबाज जाणां वळवळटात कश्टातात मोगाच्यानो आमच्या लागीं सबाज जाणीन मागोवंक सांगतात हर एकल्या ह्या घडये तुमच्या लागीं कोणें पुरो मागोवंक सांगला सकट पिडेस्त भावनांचो विशेश तरेन उडास काडया. सोम्याची सकत दैवीक सकत काकूल तांच्या जिवितान कुडीन वाळोवन दी भलायकी बरेपण तांकां लाभचे खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरेन मागया मोगाच्यानो आमच्या दियेसे खातीर आमच्या गोवळी बापां खातीर याजकां खातीर सर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमच्या भावार्थी लोकां खातीर आमी मागया. आमचो भावाचो जीव धरूंक सांबाळूंक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावंक आमकां करपा आमी मागया मोगाच्यानो. आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावच्या खातीर झुजाची मोडां खंयसर आसात ती सगळीं नितळ जावच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरेन मागया मोगाच्यानो. आमच्या देशा खातीर आमी मागया सकळ समस्या आमच्या देशांतले पर्याय जावच्या प्रत्येक जावन डॉक्टरां नर्सां लोकांची सेवा दिताल्या तांच्या खातीर तांकां संरक्षण मेळचे खातीर आमी विशेश तरेन मागया मोगाच्यानो. जो कोण लोकांची सेवा करतात तांकां सुमी राखून दी सांबाळून दी तांची जतन करून दी म्हणून मागया मोगाच्यानो. आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा सकट सोमयाच्या पांयांतळा ह्या घडये समर्पण करया. सोमयाची सकत करपा ह्या घडये आमचेर आमी मागतल्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया 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 Jesus touch Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus be with them Lord Jesus guide them Lord Jesus lead them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power they experience Lord Jesus hallelujah 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 सोम्याचे आशीर्वाद सोडून गव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंता येद्या वडा साक्रामेंता सस्तानामान करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आतार्या solbonecha ascătesia bavartace bolivia să se bapa tășe sputa ulasani stutisa Săsna eka stalian asita tuka dogancia spirita sama sami navarta Amen.
येसू मिया जेजो क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना